Open your Bible or write it down, my friend, if you have a time. Wonderful message. आणि पळयता मोगाच्या बाबंडू जेजू हिंगा सांगता वॉरीज कोणाची जे देवाक ओळखना पळय त्या मनशांची वॉरी कितें पळय ती आणि तो सांगता तांची वॉरी 4 भाशेन आसा. दे वॉरी 4 ways or 4 things. आणि ते भाशेन आमची वॉरी जावची न्हय म्हणटा जे कोण क्रिस्ताक मानून जेयला ताची. जेजू सांग कोत्ता मोगाच्या बाबंडू आमचे लायफ कंप्लीटली दुसऱ्या जावं दी. नो ओ संवसाराचो लोक कसो जियेता ते परी न्हय. कित्याक कित्याक जावन आसा ह्या संवसाराच्या लोकांक गॅरंटी ना मोगाच्या बाबंडू हालें कितें जातलें परवां कितें जातलें. ओ तांकां बापूय ना खरो पूण म्हाका आनी तुका खरो बापूय आसा. कोण तो गॉड देव जावन आसा जो म्हाका आनी तुका प्रोवायड करतलो तो देव. यू नो माय फ्रेंड इफ यू रीड द होल बायबल वंडरफुल स्टोरी आसा ओल्ड टेस्टमेंट मोगाच्या बाबंडू. हांव पळयता एलिशा जेन्ना दोंगराचेर आसलो तेन्ना देवान कोणाक धाडले खावये धाडले मोगाच्या बाबंडू मांस घेवन उंडे घेवन. देव ताका पोसतालो कित्याक हो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो देव हो सेम देव जावन आसा तुजो आनी म्हाजो जर तो तुवें जेजू क्रिस्ताक मानून घेयला जाल्यार. आनी जेजू सांगता मोगाच्या बाबंडू अनबिलिव्हर वॉरी कोत्ता कसली आमी पळयता मोगाच्या बाबंडू जशे अनबिलिव्हर ऑन भावार्थी जियेता ते परी जेजून सांगला तुका आनी म्हाका जियेक नाका म्हणलेलें आसा. वी शूड नॉट लिव लायक देम. कित्याक आमकां वॉरी कोरपाची जेजू म्हणटा आमकां वॉरी करपाची गरज ना. कित्याक लागून कित्याक ताणें सांगलेलें आसा हें सगळें सर्गीचो बाप जाणाच म्हणटा तुका जाय म्हणून घर सोय. पूण पयलें कितें कर सांगलां पयलें सर्गीचें राज सोद आनी देव जाणा म्हणटा तुका एक गरज आसा म्हूण. लिसन पूण ऑन बाळ तेंचे जेजू कितें सांगता तांकां कितें ना कसलीच गॅरंटी ना. त्या पासो तांचो हुस्को जावन आसा. हाल्यां कितें खातलें हाल्यां कितें जेयतलें पितलें हें ताचो हुस्को जावन आसा कित्याक तांकां सर्गीचो बाप ना देखून. पूण बायबल आमकां सांगता मोगाच्या बाबंडू as many as received Jesus he gave the power to become the son of God. खंयचोय मनीस आयच्या दिसाक देवाचो पूत जावपाक शकता जरी तो तुवें जेजूक एक्सेप्ट केला जाल्यार जेजू क्रिस्ताक तुज्या काळजान भितर जेयला जाल्यार. आनी आयच्या दिसाक आमी पळयतले 4 वॉरी जावन आसा अनबिलिव्हरांची 4 हुस्के जावन आसा अनबिलिव्हरांचे ते आयच्या दिसाक आमी पळयतले. पयलो जावन आसा वसें जावन आसा मोगाच्या बाबंडू जेजू सांग कोत्ता अनबिलिव्हरांक पडलेले आसा कितले पयशे आनी हुंय पयशे मेवतले पळय ते. हुंयच्या बँकेनी हांव पयशे भरून दवरतलो तो हुंयच्या बँकेनी हांव खोडे म्हजे भरून दवरतलो ते. हाव आय अनबिलिव्हर कितें जावन आसा he was thinking he was worried about the money. Who will give money tomorrow? हांव पळयता हाडलेसान मोगाच्या बाबंडू यू नो द ब्रदर सिद्धू म्हाका एक म्हयनो जातलो तेका हांवें क्वेश्चन विचारलेलें मोगाच्या बाबंडू मायजूच जातलो ब्रदर तूं काम हूंय कोत्ता आनी ताणें म्हाका एक वंडरफूल आन्सर दिलो मोगाच्या बाबंडू. ब्रदर तो म्हणलो आपूण कामाक आजून मेवना पूण आपूण देवाचेर पात येता आनी देव म्हाका काम दिता त्या प्रमाणे आपूण कितें आपूण तें रेडी आसा करूंक टील आय ट्रस्ट इन जीजस. आनी हें म्हाका मोगाच्या बाबंडू एट्रॅक्टेड जालें मोगाच्या बाबंडू. ह्या भुरग्यान सांगलेलें तेन्ना देवाचे तो पातयेलो आसा आनी तो रावता देव म्हाका दिता तेन्ना आपूण करतलो म्हूण एक्झॅक्टली मोगाच्या बाबा जेजू आमकां हें सांगता हितून तुमी वॉरी जायनाका कित्याक देवाक जाय मोगाच्या बाबंडू हें सगळें तुमकां दिलेलें. पूण देव जेजू कितें सांगता पयलो तूं सर्गीच्या राज्यान भितर सर सर्गीच्या राज्या पासत काम कर म्हजी गॉस्पल सांगोंक म्हजी खबर सांगपाक तूं कमेस कर आनी देव म्हणटा हांव तुका हें सगळें प्रोवायड करतलो तुका जाय पळय तितलें. आमी पळयता सबार मोगाच्या बाबंडू हिंगा तुमी केन्ना पयलो आसतलें सबार डाक्स आसा आनी ती दर्याचे देगेर आसा. आमच्या पळयता हडल्यान एक रिवर आसा आनी थिंगा सगळीं डाक आसा मोगाच्या बाबंडू आसा शेवणी आनी लोक ताका ब्रेड जेवन येता घरा खुर्ची आनी आनी कितें कितें जेवन येता आनी ताका सगल्यांक जेवयता उडयता हावयता. पळयला तुमी हे लोक पळय आसा तांकां क्लू पासून ना मोगाच्या बाबंडू आपण कितें कोत्ता पळय तें कितें कोत्ता एक्चुअली ते देवाचें काम कोत्ता. देव तेंच्या मोतीन घालता व्हरोन त्या कितें आसांक ओ डाकांक जेवण दी म्हणून
आणि देव ते आसाचे शेवण्याचे पोट पोत्ता ताच्या वरवीं मोगाचे बाबंडू आणि जेजू तेच सांगता तुझो बाप जावन सर्गीचो तुका जाणा हें सगलें पूण ओन बाळ तेचें कितें जेजू कितें म्हणटा ओन बाळ ती कितें म्हणटा त्याची वरी कितें जावन आसा कसो हांव ह्या संवसारान पयशे कोत्तलो लिसन आनी ताका लागून जेजू कितें म्हणटा पळय तें जेजून कितें म्हणलां lay not up for yourself कितें तूं म्हणटा तुजी तिजोरी ओ पयशे दुडू ह्या संवसारान बांदून दवरिनाका जशें ओन बाळ ती दोत्ता तशें ना where moth and rust do corrupt जेजू कितें म्हणटा थिंगा आवत आवती हाता वो चोर येवन ते वता आमी पळयता जेजू हिंगा कितें सांगतालो ओल्ड आदल्या तेंपार मोगाच्या बाब म्हणतो लोक आपणाचे भांगार ओ कितें आसा तें जमनी ताक पुरून दवरताले चोरांक लागून आनी जेन्ना मोगाच्या बाब म्हणतो ती जमनी ताकच उत्ताली थिंगा कितें लागतालें ताका आवत लागताली ओ हाताले ओ चोरांक तर खबर आसा जमनी ताक आनी तिजोरी दवरल्या जाल्यार ती होण काडून ते वताले मोगाच्या बाब म्हणतो आनी जेजू सांगता ह्या संवसारान तूं लिपोवन दवर नाका lay not up yourself treasure on earth but हुंय थिंगा कितें म्हणटा जेजू हिंगा तीफ येता आनी ओळ मोडून ते वता जेजू म्हणटा तुजी तिजोरी तुजे दुडू हे संवसारान बांदून दवर नाका ओ हिंगा तुजो तेवो दवरी नाका मोगाचे बाब म्हणटा दुडू बॅड न्हय दुडू आमकां जाय पूण जरी तो तुजें मायंड ह्या दुडवाचेर आसा ह्या संवसाराचेर आसा मोगाचे बाब म्हणटा तुजी तिजोरी जेजू म्हणटा तुजी मायंड आनी तुजें लायफ सगळें हिंगाच दवरलेलें आसा हांव पळयता आयच्या दिसाक मोगाचे बाब म्हणून सबार जाणांनी घरांक कॅमेरे पासून लायलेले आसा आनी ते हुंय रावन हुंयच्या गांवांक रावन ते पळयता आपणाचें घर कशें आसा चोर येयला काय आनी कोण येयला काय इट्स गुड माय फ्रेंड यू नीड टू बी कन्सर्न तुवें कन्सर्न घेवपाकूच जाय तुज्या घराची पूण ऑल जेजू कितें म्हणटा तुजें मायंड सगळ्या दे थिंगा आसचें न्हय तुजी मायंड थिंगाच आसचें न्हय जशें ऑन बार तेंचे परी तुजी मायंड सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी तुजी मायंड फिक्स ऑन हेवनली थिंग्स आनी उपरांत जेजू कितें सांगता मोगाचे बाब म्हणतो वेर योर ट्रेजर इज ज्या जाग्यार तुजें ट्रेजर आसा दुडू आसा तुका न्हीद पडपाक ना जायत घडये कोणें चल्ला जायत जायत घडये बँकिल्ले म्हाजे पयशे ना जायत जायत घडये आनी कोणें बँक फ्रॉड जाली जायत जेजू म्हणटा तुजी मायंड रातभर त्या जाग्यार आसतली वेर द ट्रेजर योर हार्ट विल ऑल्सो जेजू म्हणटा आनी जेजू कितें म्हणटा ओन बार तेंचे पर्यंत तुमी जाय नाका ओन बार तेंचे कितें मायंड ह्या संवसारान बांदून दवरपाचें पूण जेजू कितें म्हणटा मोगाच्या बाबा तुजी मायंड हिंगची जावची न्हय तुजी मायंड सर्गीची जावची सर्गार तुजे कोडे बांदून दवरचे कशें गॉस्पलाक हेल्प करून दुसऱ्या भाव भयणांक हेल्प करून आनी मोगाच्या भाव भयण तो एक दीस जेच्या फुड्यान येयलो आनी तो म्हणलो सोम्या लॉर्ड what I have to do to get eternal life म्हाका सासणाचें जिवीत जोडपाक हांवें कितें करूंक जाय आनी जेजून ताका सांगलें तुका सासणाचें जिवीत जाय जाल्यार उमकें उमकें कोर उमकें उमकें कोर उमकें मानमेन पड आनी जेजूक तो सांगता मोगाच्या बाबा सोम्या हांवें सगलें पाळलां धाकटो आसतना पासून हांव बायबल आसतना सगलें कोत्ता जेजून म्हणटा मोगाच्या बाबा ताका पळयलो आनी ताका सांगलें म्हणटा इफ दाव वील परफेक्ट तुका तर परफेक्ट जावपाक जाय खरें तुका स्वर्गान वचूंक जाय गो एंड सेल दॅट वीच दाव हॅव जें तूं कोण कितें आसा तें ईक कित्याक ताणें कोडे खूंय बांदून दवरलेले आसले संवसारान जेजू म्हणटा तुवें संवसारान कोडे बांदून दवरल्या पूण स्वर्गार कांय ना तुजें स्वर्गार तूं भितरूय सरवना न्हय तुजे कोडे ना जेजू म्हणटा हें सगळें ईक गिव टू द पुअर जो गरीब साफर जाता ताका तूं दी and thou shall have treasure in heaven हुंय मेवतलो तुका treasure reward सरकार and come and follow me पूण बायबल सांगता जेन्ना जेजून हें म्हणलें तेन्ना कितें जालें ताका दुखलें म्हणटा आनी तेजे जादगोळे तेज्या दोळ्यांतल्यान दुकां येयलीं मोगाच्या बाबा कित्याक लागून कित्याक जेजू सांगता मोगाच्या बाबा ज्या जाग्यार तुजें ट्रेजर आसा ज्या जाग्यार तुजी ग्रेस्काय आसा त्या जाग्यार तुजें काळीज आसतलें आनी तें ग्रेस्काय तुका केन्ना सोडूंक दिवपाक ना भितरल्यान मोगाच्या बाबा द बायबल सांगता ते कोणा व्हडली ग्रेस्काय आसली म्हणटा पूण तो दिवपाक रेडी नासलो
पूण सर्गीच्या राजान भितर सरोंक सोदतालो आनी जेजू म्हणटा हें चलपाक ना कित्याक तुज्यान दोन कोणे ट्रेजर दवरपाक जायना यू कॅनॉट lay heaven and earth as well. Your treasure must be either heaven or on earth. And जेजू म्हणटा एक एक कोणे एक एक कोची तुवें सोडची पडटली ट्रेजर आनी तेका लागून मोगाचें बाब म्हणू आयज तुका कोणें सांगो जाल्यार पास्टरान जेवच्या फुड्यान येवं जाल्यार तुका हें दितलो देव तें दितलो देव ही गिरेस्त दितलो देव ना मोगाचें बाब म्हणू आय विल टेल यू देव तुका दिसपटो दितलो पूण जें तुका डिस्ट्रॉय कोत्ता पळय ती संवसाराची वस्त देव तुका केन्ना दिवपाक ना चिंत मोगाचें बाब म्हण तुका जर भुरगीं आसा तुजी खाशा भुरगीं आसा जाल्यार तूं तुज्या भुरग्यांक सिगरेट दिवपाक ना सोरो दिवपाक ना पिवपाक दितली ना अदरवायज तूं सारकी माय न्हू हुंयचीच आवय आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक डिस्ट्रॉय करूंक शकना तेच परी मोगाचें बाब म्हणटा सर्गीचो बाप तुका ह्या संवसाराचे वस्तू दिवपाक शकना जो मनीस डिस्ट्रॉय जाता हेतून आमी पळयता जुडासाक कितें आसलें पयशांचो मोग आसलो आनी पयशांचो मोग आसलो देखून तेणें जेजूक इंकलो आनी निमाणें कितें जालें वचोन तो गव दिलो आनी मेलो मोगाचो बाब म्हणू आनी तेका लागून मोगाचो बाब खंयचोय पास्टर तुका सांगत जाल्यार जेच्या फुडें येवं जाल्यार हें मेवतलें तें मेवतलें मोगाचो बाब म्हणू पास्टर फुटकिरो जावन आसा आय विल टेल यू जेच्या बारा भोंवत जाल्यार तुका कितें संवसारान मेवतलें लोक तुका हेट करूंक लागतलो तुका उणेपण बगतलें सगळे तुजेर कोण जातले तुजेर वायट उलयतले तुका आसलेले पासून तुवें दिवचें पडटलें दॅट इज हाव जीजस टोल्ड अस टू टेक द क्रॉस अँड फॉलो मी आनी तेका लागून मोगाचें बाब म्हणू कोणी तो तुका खंयचो प्रिचर ओ बायल ओ कोणी तो सांगता जेवच्या फुड्यान येवं जाल्यार म्हाका जाय तें मेवलां म्हाका हें मेवलां तें मेवलां ना मोगाचें बाब म्हणू डू यू नो माय फ्रेंड देव चार मनशाक दिता तुम्ही पडना आसलो आदलो लोक साबार गाडयांचेर म्हणटा पळय थिंगा वयतालो कित्याक लागून कितें मेवतलें काय म्हूण निस्तें ओ कितें घरान बरेंपण जावपाक थोडो लोक माड्रास वयता आनी खंयच्या देवाक वयता नाल्ल पोडी दिवपाक कितें मेवपाक लागून घरा कोणें एक्झॅक्टली मोगाचें बाब म्हणटा दीस इज द एक्झॅक्टली ट्रीक जावन आसा पास्टर शेवता आयज चर्ची कोणें जेचे फुडें येवं जाल्यार तुका हें मेवतलें तें मेवतलें सारकें आमी पळयता तेच परी गाडी एक सांगता एका नाल दी हिंगा नाल दी थिंगा लिंबू दवर ह्या जाग्यार लिंबू दवर आनी तुज्या घरान कितें जातलें प्रॉस्परेट येतली पयशे येतले बरेपण येतलें एक्झॅक्टली लायक दीस माय फ्रेंड पास्टर आर प्लेइंग टुडे इन द चर्च जेजून कितें म्हणलां ट्रेजर हिंगा दोन नाका म्हणलेलें आसा लिसन तो सांगोंक कोता जेजू यू कॅनॉट सर्व टू मास्टर्स दोनयाची तुवें चाकरी करूंक जायना म्हणलेलें आसा जेजू कितें म्हणटा either he hate one and love other or as he will hold one and despise other he cannot serve God and mammon जेजू कितें म्हणटा तुवें देवाचो आनी पयशांचो मोग करूंक जायना म्हणलेलें आसा ना मोगाचें बाब म्हणू तुवें एकेच कोणें ट्रेजर तुवें बांद सांगलेलें आसा आनी तें कितें जावन आसा सरकार आनी सरकाचें ट्रेजर कितें जावन आसा आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेटर माय फ्रेंड सरकीचें ट्रेजर कितें तें आमी पळयता मोगाचें बाब म्हणू जेजू म्हणटा दोगां दोनयांची चाकरी करूंक जायना तुज्यान ना देवाकूय सर्व कर आनी संवसाराच्या वस्तूकूय सर्व कर पयशांकूय सर्व कर ना आमी पळयता मोगाचें बाब म्हणून ह्या संवसारान सामान लोक आसा तेका पयशे ना कांयच ना तुमकां खबर आसा पूण भीक मागोन ती दिसाच्या दिसा दिसपटो जियेता दे बॅग एवरी डे आय तुकोणें आनी मोकोणें कितलें आसा जायत how many things you have तुकोणें आनी मोकोणें जायतें आसतलें पूण असलो लोक आसा संवसारान मोगाचें बाब म्हणू दिसाच्या दिसा भीक मागता आनी ते भिके वरवीं लोक जियेता हरो भिकारी जावन आसा असलो लोक आसा दिसपटो त्या जियेता लोक कितें दिता ताचेर आनी जेजू म्हणटा तुजें आनी म्हजें जिवीत एक्झॅक्टली हे भाशेन जावं दी तुज्या सर्गीच्या बापाचेर दोळो दवर आनी तो तुका दिसपटो दिता तेन्ना तितून तूं दादोशी जा आनी तेका लागून आमी पळयता मोगाचें बाब म्हणू बायबल आमकां सांगता द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल पयशांचो मोग म्हणल्यार मोगाचें बाब म्हणू दुसरी पांव येवपाची तुका संवसाराच्या हडल्यान धांवपाचो पयशांचो मोग म्हणचे मोगाचें बाब म्हणटा रूट ऑफ ऑल इवल आनी पॉल म्हणटा साबार जाण धांवन पयशांच्या हडल्यान देवाच्या फुड्यान पयस गेले पयशे बॅड न्हय मोगाचें बाब म्हणटा पयशे आमकां जाय
पूण पयशांचो मोग जो काळजान भितर रिगलेलो आसा जेजू म्हणटा तो बॅड जावन आसा आनी ज्या जाग्यार तुवें ट्रेजर आसा ज्या जाग्यार तुजे पयशे आसा थिंगा तुजे मोती दान मौन आसतना रात आनी दीस जायते कडेन म्हजे कोणे येले काय पयशे आमी पळयता मोगाच्या बाबा थोडे जाण निधना पासून मोगाच्या बाबा चिंतून थोडे जाण आमी पळयता सभा जाण आमी पळयलां दिसाच्या 3 पावटी वचून बँकेन पासून पळयता पयशे आहा वो ना ते एका वरान आनी दुसऱ्या वरान आनी तिसऱ्या वरान म्हणजे मेक शुअर करता ते पयशे थिंगाच आहा वो ना ते कित्याक लागून ताका हुस्को जावन आसा पयशे कोणें काडीत म्हणून ओ शॉपिंग करीत म्हणून दिस इज द माय फ्रेंड द लव ऑफ मनी जेजू म्हणटा ऑन बार ती जियेता ते परी जियेनाका आनी जेजू कितें म्हणटा ऑन बार ती संवसाराच्या वस्तूंनी रीच जावपाक कोत्ता पूण तुमी खरे बिलिवर जे देवाचे पूत तुमी खरे क्रिस्तांव हुंयचे हितून रीच जा सांगल्या हुंयचे ट्रेजरान रीच जा सांगल्या इन हेवनली बी रीच इन हेवनली ब्लेसिंग सर्गीच्या ब्लेसिंगांनी रीच जा म्हणलेले आसा मोगाच्या बाबा नो संवसाराचे तुवें घडे पळयलां आसतलें जेजूचें लायफ तुमकां खबर आसा मोगाच्या बाबा जेजू कोण एक 15p पासून नासले जे तुकोणे आनी म्हाकोणे आयज आसा तो मिस्त्री टॅक्स कलेक्ट दिना ओ ही डीड नॉट पे द टॅक्स टेम्पल ओ टॅक्स जावन आसा टेम्पलाक दिताले तें तो हारीक करिना ही वॉज नॉट पेईंग टेम्पल टॅक्स आनी जेजू कोणे मोगाच्या बाबा म्हणतो कितें 15p पासून नासले 15p बोल्सान तो कितें सांगता पेद्रू उपरांत सांग पेद्रू राजा कोणाक वच्चे जेता टॅक्स भुरग्यांक वच्चे दुसऱ्या लोकांक वच्चे आनी जेजू म्हणटा पेद्रू म्हणटा लोकांक वच्चे आनी जेजू म्हणटा तशें जाल्यार भुरगे फ्री पूण जेजू उपरांत कितें सांगता वोस आनी तुका गोरी घाल जेजून सांगूना मोगाच्या बाबा पेद्रू तूं हिंगाच राव निस्तें तुजें येवन उंटयेन पडटलें ना यू हॅव टू वर्क यू हॅव टू गो गोरी घाल तुका निस्तें मेवतलें तोंड कोड तितून एक नाणो आसा तो काडून म्हज्या पावटीचो आनी तुज्या पावटीचो दी पळयलां जेजू कोणे कांयच नासलें बोर्सान एक 15p पासून नासलें मोगाच्या बाबा पूण देव ताका प्रोवायड कोत्तालो आनी जेजू म्हणटा हेंच तुजे सगळें घडोवन दी तुजो बोरवोचो तुजो भावार्थ जे देवाचेर आसूं दी आनी देव तुका प्रोवायड कोत्तलो आनी जेजू म्हणटा संवसाराच्या वस्तून तूं रीच जायनाका डू नॉट रीच ऑन अर्थली थिंग बट रीच इन हेवनली थिंग आमी पळयता मोगाच्या बाबा पॉल सांगता देवान तुमकां हिंचून काडले तेन्ना तुमी सबार जाण तितूंतली रीच मनीस न्हय देवान तुमकां हिंचून काडले सबार गरीब God choose the poor people, he said. And ताका लागून स्वर्गीची ब्लेसिंग कितें जावन आसा स्वर्गीची रीच कितें जावन आसा फॉरगिवनेस हितून तूं रीच जावं म्हणलेलो आसा God forgive your sin grace justification children of God redemption through his blood righteousness mog joy peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and self control. ही होरी ग्रेस काय म्हणलेलं आसा मोगाच्या बाबा आस्क योरसेल्फ हे संवसाराचो पळय लोक आसा मोगाच्या बाबा तांकां ही सगळी ब्लेसिंगां ना यू हॅव टू प्रेज गॉड जी तुका आनी म्हाका मेवलेलें आसा आमकां पातकांच्या बॉक्सांनी मेवलेलें आसा जी ऑन बार तांकां मेवना मोगाच्या बाबा हितून आमकां ग्रेस जा म्हणलेलें आसा आनी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमी वाडत वसा म्हणलेलें आसा मोगन जॉय पीस लॉंग सफरिंग ही ती खरी ग्रेस काय जावन आसा मोगाच्या बाबा ताका लागून पॉल सांगता पॉल वॉर्निंग दिता मोगाच्या बाबा चर्चीक that they do good that they be rich in कितें good works ready to distribute willing to communicate कसले वस्तूंनी स्वर्गीच्या पूण ऑन भारती कितें कोत्ता मोगाच्या बाबा कशें हांव हाल्या काम सोदतलो कसो म्हाका ओ टायम मेवतलो काय 4 वरां 5 वरां ही ऑन भारतीची मायंड जेजू म्हणटा डोंट वरी अबाउट दिस थिंग तूं फोकस कर देवाचेर ताच्या किंगडमीचेर आनी देव तुका प्रोवायड कोत्तलो
दुसरी कितें जावन आसा वॉरी ऑन बार्ड त्याची जेजू म्हणटा ऑन बार्ड ती कितें जावन आसा हाल्या कितें मेवतलें काय जेवण अरे हांव घरा कोण रावस जाल्यार कोण म्हाका अंडयेन दितलो काय कशें जेवण पडटलें म्हज्या अंडयेन म्हज्या तवल्यांनी हू वील प्रोवायड द फूड आनी कितें जेजू म्हणटा लिसन जेजू म्हणटा वर्स 25 therefore I say unto you take no thoughts for yourself what ye shall eat कितें खातले सायबा हाल्या म्हजी इतली भुरगीं आसा ती मोडटलीं I will tell you my friend you know what happened in the Old Testament आदल्या करारा कितें घडलें जेन्ना इस्रायलच्या लोकांक देवान हाडली तेन्ना कितें केलें आनी ताका खबर आसली म्हाज्या बाबंदो तेच्या सांगताक देव आसा म्हूण जो दर्यो ताणें उक्तो केलेलो इस्रायलच्या लोकांक ताणें हाडले म्हाज्या बाबन they saw miracles signs and wonder and still the people saying listen what this Bible said Numbers 21:5 and the people spake against God and against Moses wherefore ye have brought us up out of the Egypt to die in this wilderness तुवें आमकां कितें काडलें हिंगा सायब आमी थिंगा आसली ती बरी आसली बरें बरें हातालें पूण आमकां विल्डनसान कितें काडलें मोजेस देवा तुवें कितें काडलें लिसन तो कितें म्हणटा there is no bread neither is there any water our soul loved this light bread आमकां कांयच ना जेवपाक ना उदक ना पिवपाक ना ही वरी जावन आसा आनी मोगाच्या बाबान सगळे हितूनले सगळे बिलीवर न्हय ऑन बार्ती सगळो लोक आहलो हिंगा मोगाच्या बाबान तूं आनी जेजू म्हणटा ऑन बार्ती चिंता हाल्या कितें जातलें हाल्या कितें जातलें मोगाच्या बाबान तूं काय खबर ना म्हाका काय खबर ना बायबल सांगता डू नॉट वरी अबाउट टुमॉरो फाल्यां कितें जातलें तें चिंती नाका डू नॉट बोस्ट अबाउट टुमॉरो कितलो लोक मोत्ता जायत आयज हे संवसाराची वरी तांकां आसा पूण सर्गीची वरी ना ताका मोगाच्या बाबान तूं they have a worry about the worldly things but not about the heavenly things they think about what will happen tomorrow but they do not know my friend what will happen today if they die without Jesus I जेजू नासतना मर जाल्यार कितें जातलें ही तांकां वरी ना हे संवसाराच्या लोकांक आनी जेजू कितें म्हणटा तेंच्या परी तुमी जायनाका हाल्यां कितें जातलें परवां कितें जातलें ना हे देवाक खबर आसा पूण जेजू कितें म्हणटा be satisfied in the heavenly food तुम्ही पयलें सर्गीचें जेवण जेवपाक तयार रावा सर्गीचें जेवणाचेर तुजो इस्वास दवराप सर्गीच्या जेवणा खातीर त्रास घेया नव संवसाराच्या आनी बिलिवराचें काम कितें जावन आसा हुंयचें जेवण जेवपाचें हाल्यां कितें मेवतलें परवां कितें मेवतलें हें ना देव सांगता जेजू सांगता बिलीवर मस्ट बी सॅटिस्फायड इन द हेवनली फूड आनी कितें जावन आसा तें लिसन कितें म्हणलेलें आसा जेजून सांगलें आसा जॉन चॅप्टर लेबर नॉट फॉर मीट वीच परिश जें भायर खावन भायर सरता त्या खाणा पासत तुमी त्रास घेयनाका हें सगळें आसा मोगाच्या बाबण तुमचे लागीं तुजे लागीं म्हाज्या लागीं तें भात येता स्पॉयल जाता पेड्डेर जाता आनी जेजू म्हणटा पेड्डेर जाता तसले वस्तू पासत ह्या संवसारान जे टेम्पररी आसा ताचे पासत तुमी हुस्के नाका हे खाणा पासीत हुस्को नाका Do not worry about this food which are going to spoil very soon. But the meat, the jeon, which endure, the saslanche jeon zaवन आसा हांव दितलो, the Son of Man give unto you, which God have sealed. आनी उपरांत लोकांनी विचारलें मोगाच्या बाबंदू. Then they said unto him, what shall we do that we might get work of God? And Jesus said unto them, this is the work of God. कितें म्हणटा जेजूक ते सोम्या तें जेवण आमकां मेवतलें जाल्यार जें कुसोन ना पळय तें सासणाचें जेवण आमकां मेवतलें आमी कितें करूंक जाय आनी जेजू तें सांगता मोगाच्या बाबंदू हालीं तुमी म्हजेर विस्वास दवर. And Jesus answered and said unto them, this is the work of God that ye believe on me whom he had sent. हांव तें खरें जेवण ऑन भारती कितें चिंता मोगाच्या बाबंदो हाल्यां म्हज्या तोयलेन कितें पडटलें आंडयेन कितें पडटलें नुस्तें शेवटो आनी कितें डोंट वरी अबाउट दीस थिंग्स. जेजू कितें म्हणटा बिलिवराची मांड खंयच्या जेवणाचेर आसूं दी संवसारांतल्या ना सर्गीच्या आनी सर्गीचें जेवण जावन आसा जेजू मोगाच्या बाबंदो. लिसन जेजून कितें म्हणलेलें आसा आय एम द ब्रेड हांव तो उंडो जावन आसा
your father eat manna in the wilderness and they die. जे या संवसाराचे जेवण ते जेयताले सगळे मरण काबार. आणि आयज आमी पळयता खंयचोच मनीस जेयता तो सासरांक उरोंक शकना. सगळे आमी मरतले मोगाचो भाव बंधू. कित्याक ह्या संवसाराच्या जेवणाक तुका लायफ दवरूंक शकना. The earthly bread or earthly meat cannot keep you forever. We are going to die. But Jesus सांगता हांव तो खरो उंडो. This is the bread which come down from heaven. The man may eat therefore and not die. जेसू म्हणटा म्हाका खा म्हजेर विश्वास दवर तो हांव तो खरो उंडो. तुजी भूक म्हजेर आसूं दी. तुजें इंटेंशन म्हजेर आसूं दी. हांव तो उंडो. Don't worry about this earthly bread, but trust in me. And ताका लागून मोगाचो बाबन जेजून कितें म्हणलेलें आसा? It is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds out of the mouth of God. मनशान कसो जेवपाचो? मनशाचें जेवण कितें जावन आसा दिसाच्या दिसा? देवाचें उतर उबें करपाची. देवाचें उतर जावन आसा खरें जेवण. ऑन बार त्या म्हणीसर मोगाचो बाबन तूं बायबलाक कितले बूक आसा ते ताका कांय खबर पासून ना. ताणें बायबल पासून आसपाक टायम ना. थोड्यांनी मोगाचो बायबल आसा पण ताणें उसोवना पासून. थोड्यांक खबर पासून ना आजून पासून बायबलाचेर कितें पासून आसा तें. हें ऑन बार तेंचें काम. पण बिलिवरांचें काम जावन आसा एवरी पर्सन मस्ट लिव थ्रू द ब्रेड विच इज द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक ह्या संवसारान. हें जावन आसा खरें जेवण आमचें मोगाचो बाब बंधू. आय आस्क यू माय फ्रेंड कितलें तुवें देवाचें उतर जेयलेलें आसा दिसाचे दिसा? कितलो देवान तुका वाडयलो आसा ताच्या उतरान मोगाचो बाब बंधू? कितलो तूं देवाची खबर सांगूंक जे भायर सरलेलो आसा मोगाचो बाब बंधू? आयज लोक मरता मोगाचो बाब बंधू देवाचें खरें उतर ना जावन. What Hosea said, my people are perished because of the lack of knowledge. आणि ही नॉलेज देवाच्या उतराची तुका आनी म्हाका दिलेली आसा मोगाचो भाव बंधू. ओन बार त्या कांय खबर ना मोगाचो भाव बंधू. ही देवाची सजमणी देवाच्या उतराची सजमणी तुका आनी म्हाका दिलेली आसा. आनी पॉल म्हणटा woe unto me if I not preach the gospel. आणि जर तर हांव आनी तूं खबर सांगोना लोकांक मोगाचो भाव they will never come to Jesus. It is a God use a preacher to preach the gospel to the people. आणि हे खरें जेवण जावन आसा. आसो आमकां हुस्को आसूंक जाय म्हणटा जेसू. आनी लिसन. आनी उपरांत तेजो कसलो हुस्को ऑन बार्ड त्याचो कसलो जावन आसा? तिसरो कितें आमी पितले फाल्यां? कशें आमी मोजा मारतले? हो हुस्को जावन आसा ताचो. लिसन जेजू कितें म्हणटा तें. आनी जेजू कितें म्हणटा? Why you worry about what we eat and what we drink? हाल्यां कितें खातले? कितें पासून पितले? हाल्यां कितें आसतलें? उदक ना जाल्यार आमकां कितें जातलें? आमकां पिवपाक जाय खावपाक जाय संवसाराचें मोजा करूंक जाय. हें ऑन बार तेंचें काम जावन आसा मोगाचो बाब म्हणून बायबल सांगता. लिसन वॉट हॅपन इन द ओल्ड टेस्टमेंट. जेन्ना इस्रायलचो लोक भायर सरून येयलो दर्यांतलो आनी लिसन उपरांत देवाक ते आर्गां दिली कांतरां ताणें म्हणलें दे प्रेज गॉड आनी सून मोगाचो बाब म्हणटा देयर इज नो वॉटर. आनी वॉट दे से? And the people murmur against Moses saying, what shall we drink? कितें आमी पितोली? And Jesus exactly उलयता ह्या जाग्यार. तुमकां वॉरी कित्याक? तुमी कितें खातोली आनी कितें पितोली? Don't worry about. You see the wonderful story, my friend. How God provide the water in the wilderness. कशें देवान ताका उदक प्रोवायड केलें. पळयलां मोगाचो बाब म्हणटा वोत दवरलो देव. I will tell you, तुका खंयच्या रानान पासून एकल्याकूच उडयलेलो आसा जाल्यार आनी तिका कांयच ना जाल्या पासून पूण तुज्या सांगाताक देव आसा जाल्यार मोगाचो बाब म्हणटा तूं केन्नाच मरचें ना त्या जाग्यार. बिकॉज गॉड तुका खबर आसा देव ज्या जाग्यार कितें ना त्या जाग्यार तो करूंक शकता तसलो देव जावन आसा. रीड द स्टोरी ऑफ द हागाय. जेन्ना तुजो भुरगो मरता ना ताका उदक नासलें देवान कितें केलें? त्याच्या फुड्यान पळय बांय आसली पूण ताका खबर पासून नासली. देवान ताचे दोळे उक्ते केले आनी दाखयले तिंगा बांय आसा म्हूण मोगाचो बाब म्हणटा. पळयला कितलो व्हरता तो देव. आनी तुमी कित्याक चिंता? कितें पितोले? लिसन मोगाचो बाब म्हणटा. बिलिवरांचें जेजू कितें सांगता? Believers shall desire for heavenly water, not the earthly water. आमचो हुस्को जावं दी संवसाराचें उदक पिवपाक न्हय.
ओय आमकां उदक जाय मोगाच्या भावंडो. पूण फाल्यांचे आमी चिंतचे ना कितें आमकां उदक मेवतलें, हें मेवतलें, तें कोत्तली, ही पार्टी कोत्तली, तो डान्स कोत्तलो ना. हें ऑन बार्देचें काम म्हणटा जेजू. पूण तुजें काम जावन आसा दिसाचे दिसा कितें पिवपाचें? संवसाचें उदक ना, स्वर्गीचें उदक. आनी तें जेजून सांगलेलें आसा सामार्थ्यान वस्त्रेक मोगाच्या भावंडो. And Jesus answered and said unto her, if thou knowest the gift of God, who it is that said, तुका खबर असली तर उलयता तो कोण तो तुजे लागीं? ओ हें देणें देवाचें तुका खबर असली, you will say to him, give me to drink. Thou would have asked him, and he will give you कितें? And he will have given thee कितें? Living water. जिवे उदक. And जिवे उदक कोण जावन आसा? Oh, Jesus himself. जेजू जावन आसा तें खरें जिवे उदक मोगाच्या भावंडो. तुका ताण आसूं दी, तुका ताण लागों दी भितरल्यान जेजूची एकूच. जेजू हांव तुका कसो तुका प्लीज करूं जेजू. जेजू कशें हांव तुजें उतर आसूं, कसो हांव तुज्या भाशेन जावं जेजू, कसो हांव तुजो गायकी जावं जेजू ह्या संवसारांत. सोम्या हांव कसो तुज्या भाशेन वाडो सोम्या. लिसन जेजून कितें म्हणलां तें. In the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come and drink. हें उदक जावन आसा पियों दी. कोणाक ताण लागल्या तेणी येवचें उदका कोण तें उदक? जेजू सांगता हांव तें उदक. He that believe in me, the scripture said, out of his belly shall flow rivers of living water. पळयलां मोगाच्या भावंडो. आनी जेजू म्हणटा चवथी कितें वरी ऑन बार्देची. अरे कितें न्हेसतलें? तुमी पळयलां मोगाच्या भावंडो. आयज सभा जाणां कितलो लोप आसा ह्या संवसारांत. आसरांनी लोक सभा जाणां सभार सूट ओ इस्तूद आयज एक काडटा हाल्या. थोडे जाणां सगळे आदेसूच शॉपिंग करता मोगाच्या भावंडो. ही वरी जावन आसा कोणाची? ऑन बार्देची. थोड्यांक कोणा मोगाच्या भावंड कितलो रोपूच आसतलो. आजरांचो आजार कोणाक खबर आसा? देव जाणा. चिंत मोगाच्या भावंडो. जितलो तेंप ह्या संवसारांत तुवें रावला कितलें तुवें न्हेसलां जायत. न्हेसोंकूच जाय मोगाच्या भावंडो आमी. देवान आमकां एक कूट दिल्या ती दामपाक जाय. वी हॅव टू कवर दीस. पूण तुजें इंटेंशन हे संवसाराचेर न्हय. कितें न्हेसतलें, कशें न्हेसतलें. आयज आमी पळयता आयज पासून सभार चेडवां पासून इवन चर्चीन लोक पासून मोगाच्या भावंड न्हेसता, दुसऱ्यांक एट्रॅक्ट करता. असलें न्हेसप घालून चर्चीन भितर सोदता जें क्रिस्तांक सोबना. आनी आमी पळयता जी ऑन बार ती न्हेसता तीच लोक आयज चर्चीनी न्हेसता मोगाच्या भावंडो. कितें डिफरंट आहा हितून? कांय डिफरंट ना. आनी जेजू म्हणटा ऑन बार ती चिंता आपूण कशें न्हेसतलें, कशें आपूण दिसतलें, कशें आपूण लोकांक दाखयतलें आपूण कोण हें आसा म्हूण बरें बरें न्हेसोन. जेजू म्हणटा हें बिलिवरांचें काम न्हय. तूं बिलिवरांत तूं ऑन बार त्या भशेन चिंती नाका. कितें न्हेसतलें, कितें खातलें, कितें पितलें ते भाशेन तूं हुस्कें नाका. लिसन मोगाच्या भावंडो. पूण जेजू कितें म्हणटा? Therefore take no thought saying, what shall we eat? कितें आमी खातलें? What shall we drink? कितें पितलें? Where we shall be clothed? आमकां खाल्यार कितें? कशें आमी न्हेसतलें? आमी पळयता मोगाच्या भावंड थोडो लोक शॉपिंग करता सगळे आदेसूच. दिसाच्या दिसा मोगाच्या भावंडो. कित्याक लागून? कित्याक तेका संवसाराच्या वस्तूंनी बांदून दवरलेलें आसा. They are given, my friend, to this world. कशी म्हजी कूड हांव लोकांक दाखयतलें, म्हजें भायलो डिझायर. पूण बिलिवरांचें काम मोगाच्या भावंडो कितें सांगता? कितें म्हणलेलें आसा? लिसन मोगाच्या भावंडो. आय विल टेल यू. तुवें आनी हांवें देवाक आर्गां दिवपाचें जें तुजे लागीं न्हेसोंक आसा. तूं कोणें म्हाका कोणें आसा म्हूण ह्या संवसारांत पळयलां मोगाच्या भावंडो तुवें? चिंत एक 2 मिनटां. ह्या संवसारांत लोक कसलो आसा मोगाच्या भावंडो? तेच्या लागीं कांयच ना घालूंक. उकटो आमी पळयता हांवें पिक्चर तुमकां दाखयलें आसा तेजी बानियेनां आनी टी शर्टां. थोडो लोक मोगाच्या भावंडो बॉम्बे स्पेशल इफ यू गो बॉम्बे मनशाक न्हेसोंक पासून ना. आयज तुका आनी म्हाका दिला म्हूण हांवें कितले देवाक आभारी आसूंक जाय आसलें, कितले थँक्यू म्हणूंक जाय आसलें मोगाच्या भावंडो.
पत्ते जाले आमी शीण केल्या देवा म्हाका तसले आंगाचे ना तसले इस्तूत ना तसलो सूट ना म्हाका तसले जाय देवा मोगाच्या बाबांनी आमची रॉंग मागणी जावन आसा पत्तेन जाले हांवें म्हजे दिमयेर पडोन देवाक आर्गां दिवपाक जाय आसली देवा तुवें म्हाका हें जेवण दिलां खावंक दिलां पिवंक दिलां न्हेसोंक दिलां म्हणटकीर हांव आर्गांता देवा सबार वचलो लोक आसा देवा जे ताचे लागीं कांयच ना तेका लागून जेवपाक ना पिवपाक ना उदक पासून तेका बरें पयस हाडूंक पडटा पूण तुवें म्हाका दिलां म्हणटकीर हांव थँक्यू म्हणटा हांवें केलां काय ना मोगाच्या बाबून आमी चुकले सबार आमी चुकले आनी तेका लागून मोगाच्या बाबून तो जेजू कितें म्हणटा तुमची न्हेसणी हुंयची जावं दी योर क्लॉथ नॉट विल बी अर्थली आवय आमी न्हेसोंक जाय मोगाच्या तें वायट न्हय पूण तुजें इंटेंशन तो सगळ्या दीस हे न्हेसपाचेर आसा ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर ह्या संवसाराक तूं दाखोवपाक चिंता हें जावन आसा रॉंग मोगाच्या बाबून तूं Believer shall desire to clothe yourself in heavenly clothes. कितें देवाची रायचसनेस कसो हांव जेजूच्या भाशेन जियेतलो संवसारान कसो हांव मोगाच्या बाबंदो जेजू हांव फॉलो करतलो जेजूच्या भाशेन लायफ हांव जिवीत जियेतलो I will tell you my friend you know what happened in the Old Testament जेन्ना आदाम आनी ताचे बायलेक कळलें आपली नागडी आसा म्हूण देवान कितें केलें कोण टेलर जावन आसा बायबलाचेर पयलो आमी पळयता टेलर जेन्ना इस्तूत शिंवता वो बुस्कट शिंवता God is the one who is a tailor my friend God is the one who designer in the Bible देवान ताका डिझायन केलो आनी जनावरांक मारली आनी ताची कात काडून तांकां दोगांयकूय आंगोसरां केली लिसन unto Adam also and his wife did the Lord God कितें make कितें coats of skin and कितें केलें आमी पळयता हिंगा इंट्रस्टेड म्हाका बाबा have you thought my friend God is so wonderful and merciful तुम्ही केन्ना पडयला आसत तुम्ही केन्ना कालसां ओ बुस्कोट तुम्ही टेलराक दिलेलो आसा शिंवपाक टेलर तुका शिंवोन दिता आनी तुवें घालपाचें काम जावन आसा तूं घालता तें घरा कोणें पूण ओवर हियर माय फ्रेंड देवान ताका क्लोथूच करूंक ना पूण देवान ताका न्हेसयली म्हणटा आनी गॉड मेक clothes of skin and clothed them देवान ताका न्हेसयली मोगाच्या बाबा आनी हें जेजू सांगता तुका बापान न्हेसोवं दी तुका बापान न्हेसोवं दी म्हज्या भाशेन सर्गीच्या क्लोथांनी लिसन सामीस कितें म्हणटा देवान तिका प्रॉमिस केला I will also clothe her priest and with salvation and we are all priests in Jesus Christ and her son we shout a loud joy listen Isaiah कितें म्हणटा I will greatly rejoice the Lord my soul shall be joy in my God for he had clothed me with the garment of salvation he had covered me with the robe of righteousness मोगाच्या बाबडा I will tell you देवान तुका न्हेसयला मोगाच्या बाबडा सर्गीच्या देड्यांनी सर्गीच्या वस्तूंनी सर्गीच्या रायचसनेसांनी जाली ही म्हजी सगळी आंगोसरां हांव घालता ती उपेगाची न्हय मोगाच्या बाबडा तूं ही सगळी तुजी आंगोसरां घालून पासून तूं जर तर तुका देवान न्हेसोवना जाल्यार यू आर स्टील नेकेड इन द आयज ऑफ गॉड आनी ताका लागून लिसन बायबल आमकां सांगता बिलिवरांक बट put ye on the Lord Jesus जेजूक न्हेसा म्हणलेलें आसा जेजूच्या भाशेन जाया म्हणलेलें आसा आमकां बिलिवरांक and not make provision for the flesh to fulfill the lust thereof ओन बार ती जियेता तसले जेजू म्हणटा तुमी जियेनाका आनी कितें म्हणलेलें आसा पॉल सांगता बिलिवरांक put therefore on the elect of God bowels of mercy kindness humbleness of mind meekness and long suffering I ask you my friend before I close listen do you know my friend जेन्ना देव इस्रायलच्या लोकांच्या मदीं आसलो तेन्ना listen wonderful story जावन आसा आनी मोइसेस ताका रिमाइंड करता मोगाच्या बाब म्हणटा तुमी चिंतलां एक तुमचें आंगोस्त तुमचें कुडीक आसा पळय तें 10-20 वर्सां आसतलें तुजे कुडीक ना त्या रोखडें पेड्डेर जातलें खेटेतलें बुराक पडटलें रोंग वयतलो पूण 40 वर्सां पासून मोगाच्या बाब म्हणटा जेन्ना इस्रायलचो लोक आंगोस्तां घालतालो
तेजे कितें तेजे आंग केन्नाच केटे येवना नोय म्हूण तेज्या पांयाचे आणू केन्नाच पिजोवना ओ नोय म्हूण तेजे पांय चलोन चलोन केन्ना सुजोवना. लिसन, thy raiment wax not old upon thee, neither did the food swell. These 40 years, listen my friend, yeah, 40 years did sustain them in the wilderness. 40 वर्सापासून देवान तिका बरयली म्हणटा. आणि कितें? So that they lack nothing. कितेंच तिका उणें पडोवना. आमी पळयता केन्ना आमी रांदता तेन्ना मीठ उणें पडटा, ओयणी जाता जेवण, कंप्लेन करता. पूण बायबल सांगता तें केन्नाच कितेंच उणें पडोवना. Their clothes wax not old. आणि आंगोस मोगोचे बाब म्हूण तेणें गाडलेलें केन्ना केट येवना. नोय म्हूण तेजो कालर वसोवना. नोय म्हूण तें पोन्नें जावना. आसा तशेंच आसलें मोगोचे बाब म्हणून. पूण ताच्या पांयाचे पासून आणू पांय तेचे केन्ना सुजोवना. कित्याक लागून? देव तेका प्रोटेक्ट करतालो मोगोचे बाब. लिसन, आनी उपरांत मोइजेस सांगता, मोइजेसा वरवीं देव उलयता, I have fed you 40 years in the wilderness. Your clothes are not waxen old upon you. The shoes and तेजे आणू मोचे पासून मोगोचे बाब म्हणतो केन्नाच केटे येवना. पडेला मोगोचे बाब म्हणतो देव. I ask you, my friend, have you trust this God? आणि उपरांत जेजू सांगता, even why take ye thought of raiment? कित्याक तुम्ही चिंता हुंयचो रोप म्हाका, हुंयचे क्लॉथ म्हाका जाय ते, फाल्यां हांव कितें घालतलो ते. जेजू म्हणटा, पडयला तुमी फुलां पडयले शेतांतली. थोडी फुलां पयला मुगाच्यो बाब म्हण तुमी गार्डनान तुमची आसा ती. गार्डनान दुसऱ्यांच्या गार्डनान आसा रोजी, सबार तरेचे लिलीज, सबार फ्लावर आसा. जेजू म्हणटा पडयला तेका नदर मार. हाव दे ग्रो, दे टॉल नो, ते कास्तीक काडिना. आपण कितें करपाक? ओडणी जावपाक, ओटींग बानयाना करिना, गरम करना आपणाक आंगाक घालपाक. पूण देवान ताका अशी सोबीत रचलेली आसा, अशा सोबीत रंगांनी ताका भरलेली आसा. लिसन, जेजू कितें म्हणटा पळय तें, yet I say unto you that even Solomon, व्हडतो राजा मोगोचे बाब म्हणतो, पयशांनी भरलेलो राजा, even Solomon in all his glory not arrayed like one of these. Solomon कोण इतले पयशे पासून आसून ते कोणी कंपेर करूंक जावना देवान जी फुलांक न्हेसयल्या ते परी. Solomon कोणी इतले पयशे पासून आसून ते कोणी Solomon कोणी न्हेसोंक जावना म्हणटा जे देवान ओरिजिनल फुलांक न्हेसयल्या पळय ती. लिसन, जेजू कितें म्हणटा पळय ती, wherefore if God so clothe grass of the field, जरी तर या फुलांक देवान इतल्या सोबीतकाय दिलेली आसा, इतलो रंग दिलेलो आसा, आयज आसा आनी हाल्या काडून उडयता जाल्यार, shall he not much more clothe you, O little faith? पडयला मुगोचे बाब म्हणटा जेजू कितें सांगता ते, तुम्ही पडयला आसतली सोबीत फुलां आसा ती, तेका देवान असलो रंग दिलेलो आसा मोगोचे बाब म्हणटा. खंयच्या मनशा कडेन पासून करपाक जायना तशी. जेजू म्हणटा जर तर या फुलांक आयज आसा आनी हाल्या आसा तेका इतली सोबिताय दिलेली आसा जाल्यार तुका तो कितलो दिवपाक ना, कितलो न्हेसोवपाक ना. ओ लिटल फेथ. आनी जेजू कितें म्हणटा, हे सगळें सोदता तो कोण? कशे पयशे करपाचे, हाल्याचे कितें खावपाचे, कितें उदक पितलो ते, कितें न्हेसतलो ते कोण जावन आसा? ऑन भायर ते म्हणटा जेजू. For after all these things do Gentiles seek. हे सगळें सोदता ते मोगाचे बाब म्हणटा ऑन भारती जावन आसा, जो खरो देवाचेर विश्वास धरून तो भुरगो जावन आसा जेजू म्हणटा. पूण तुजो बाप स्वर्गीचो बाप म्हणटा जाणा हे सगळें तुका जाय म्हण ऑल दीस थिंग. तेका लागून मोगाचे बाप म्हणटा लिसन, जेजू कितें म्हणटा, बट ई सीक द फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड. पूण तूं पयलें स्वर्गीचें राज सोद. पयलो संवसाराचें सोदनाका. जसो ऑन भारती कितें सोदता, ऑन भारती संवसारचें सोदता पयलें. पूण जेजू कितें म्हणटा, तूं भावार्थी संवसारचें न्हय, पयलें तूं सर्गीचें सोद. ऑपोजीट उलयता मुगोचे बाब म्हणटू. आनी किंगडम आनी ताची रायचसनेस आनी देव म्हणटा उपरांत तुका हे संवसारांतलें हांव प्रोवायड करतलो. सीक द किंगडम ऑफ गॉड. I will tell you, my friend, have you found the kingdom of God? तुका किंगडम मेवलेली आसा, जी किंगडम मेवलेली आसा मोगाचे बाब म्हणतो, आनी देव तुका प्रोवायड करतलो पळय ती. लिसन माय फ्रेंड, वंडरफुल. जेन्ना जेजू सबार जाणांच्या मदीं आसलो तेन्ना
आणि शिसाने म्हणले सोमिया आता चड वेळ जालो ताका घरात धाड. जेजू म्हणले ताका जेजून कितें म्हणलें ताका घरात धाडपाची गरज ना, तुमचे लागीं कितें आसा. तेणांनी म्हणलें थोडे उंडे आसा नुस्तें आसा. आनी जेजून त्या मोगाच्या बाबा उंडे आनी नुस्तें जेयलें आनी देवाक आर्गां दिलें. आनी कितलो लोक जेयलो? एके कोणे 4000 आनी दुसरे कोणे 5000. पळयला मोगाच्या बाबंड. आनी जेजू म्हणटा तुजो कितें इंटेंशन कितें आसूं दी, देव तुज्या जिवितांत नंबर 1 आसूं दी. आनी देव तुका प्रोवायड करतलो. इवन ओल्ड टेस्टमेंट मोगाच्या बाबंड एक वुमन त्याच्या लागीं कांय नासलें रीण हारीक करून आनी देव तिका धाडटा एलायशा. आनी मोगाच्या बाबून तो एलायशा सांगता तुज्या लागीं कितें आसा. आयदनां सगळीं हाड शेजाऱ्यांचे पासून आनी तेल त्या जाग्यार घरांत केन्नाच काबार जावना. मोगाच्या बाबून टील तेजें रीण हारीक करीसर असलो देव जावन आसा. आनी जेजू कितें म्हणटा तूं ऑन बार तेचे परी कित्याक चिंता. कितें हातोलें कितें जेयतलें न्हेसतलें ना. तूं चिंत सर्गीच्या राजाचें आनी देव तुका प्रोवायड करतलो. जसो हुंयचो एक राजा आपल्या फौज आसा तांकां प्रोवायड करता जेवण, तेच परी मोगाच्या बाबून देव बायबल सांगता देव तुका प्रोवायड करतलो. आनी आस्क यू माय फ्रेंड, हॅव यू फाउंड द किंगडम? किंगडम मेवलेले आसा? लिसन माय फ्रेंड, आस्क यू, सिन्स यू फाउंड द किंगडम, जर तरी तुका किंगडम मेवलेले आसा जाल्यार देव तुज्या जिवितांत नंबर 1 जाला. मोगाच्या बाबंड ओ संसार. Have you always put God first in center in your life? देव तुझ्या जिवितांत नंबर 1 जाला. That's how Jesus tell us. Seek first, पहिले सोद देवाचे राज, देवाक ताचे रूल ताचे कायदे तुझ्या जिवितांत पहिले आसूं दी म्हणटा. आनी जरी तर मोगाच्या बाबंड ताचे तुझ्या जिवितांत कायदे पहिले ना जाल्यार देव तुझ्या जिवितांत नंबर 1 जावना. मोगाच्या बाबंड आय विल टेल यू. कित्याक बायबल सांगता मोगाच्या बाबंड जेजून म्हणलेलें आसा Seek the kingdom of God first. देव तुझ्या जिवितांत नंबर 1 जावं दी. Have you always put God first in your life, my friend? ओ तुवें कंप्लेन केला म्हाकाय तेचे भाशेन जाय. देवा हालें कितें खातलो न्हेसतलो कितें? ओय मोगाच्या बाबंड आमच्या जिवितांत टेम्पटेशन येता जायती. कित्याक आमी वचकोत देखून आमी सवार पाट आमची मायंड आलता दोलता. बट स्टील इन दॅट सिच्युएशन we need to be trust in God alone, Jesus alone. Cast your burden unto him म्हणलेलें आसा and he will provide you, help you. I ask you my friend, कितें म्हणलेलें आसा पयलो मानामेन? You shall have no gods before me. म्हज्या भायर तुका खंयचो देव ना. Have you put God first in your life, my friend? Do you love God? Do you trust God above all these things, material things? जेजून कितें म्हणलां मोगाच्या बाबा? लिसन, कितें म्हणलेलें आसा? And Jesus said, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, all thy mind. स्वर्गीचे राज मेवला मोगाच्या बाबंड तो. ओ देव तुझ्या जिवितांत नंबर 1 जाला काय? ओ संसार, ओ मटेरियल थिंग. लिसन, ताणें कितें म्हणलां तें? He that love father, mother more than me is not worthy of me. And he that loves son or daughter more than me is not worthy of me. म्हज्या उंचर पायचो, मायचो, भावाचो, भयणाचो, तुज्या पयशाचो आनी कोणाचो मोग करता तो म्हाका लायक न्हय म्हणलेलें आसा जेजून. जेजू हिंगा सांगता देव तुज्या जिवितांत नंबर 1 जावं दी. जरी तो तूं किंगडमान भितर सरलो जाल्यार देव तुज्या जिवितांत नंबर 1 जावं दी. ताचे रूल, ताचे कायदे, तो तुजो लॉर्ड जावं दी, मास्टर जावं दी तुजें लायफ चलोवपाक. No संसार, no material things. Listen my friend. And ताका लागून जेजू म्हणटा not everyone that said unto me Lord, Lord shall enter the kingdom of heaven. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणला देखून, म्हजें नांव घेयलां देखून, मागणें केलां देखून कोण सर्गीच्या राज्यान भितर सच्चे ना. जशें आमी सुरवातीक पळयलेलें मोगाच्या बाबंड त्या सिस्टरीन सांगलेलें आसलें नोहाच्या तेंपार हालीं 8 जाण भितर सरले म्हूण तारवान सालवार जाले आनी उरलेलो सगलो लोक काबार जालो. कितलीं वर्सां नोहा प्रीच कोत्तालो तेंकां? कितलीं वर्सां? 120 years. 120 वर्सां, 1 century my friend. 100 वर्सां आनी 20 वर्सां, 120 years Noah was preaching to them. कितले जाणांनी आयकलें देवाचें उतर? कितले जाणांनी? हालीं 8 जाण. पळयलां?
8 जणांनी ऐकले मोगाचे बाब चींत मोगाचे बाब म्हणतो इतलो मिलियन लोक असलो इतलो मिलियन लोक असलो आणि नोवा ताका 120 वर्सां प्रीच करतालो आणि 8 जणांनी मोगाचे बाब म्हणतो ऐकले आणि तारू आणि भितर सरले उरलेलो सगलो लोक खातालो पितालो ताका हुस्को असलो मॅटेरियल थिंग्स कशे नेसताले कशे हाताले आणि जेसू एक्झॅक्टली उलयता मोगाचे बाब म्हणतो जशे नोवाचे तेंपार हाताले पिताले जैताले मोज मारताले एक्झॅक्टली फ्लड येवन ताका डिस्ट्रॉय केले तशेंच पत्तून जातले आणि ताका लागून जेसू म्हणटा तुमी ऑन बार तेजे परी जियेनाका संवसारान हुंयचे कोणे आमी बांदतले पयशे दवरतले कितें नेसतले कितें हातले कितें पितले ना म्हणटा जेजू तुम्ही ऑन बार तेजे परी जियेनाका तुम्ही स्वर्गीच्या राज्या पासत जियेया लिसन जेजून कितें म्हणला स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरता जाल्यार Jesus himself said, my friend, and time Jesus began to preach and say, repent, जीवित बदल. तू भितर सरव ना जाल्यार मोगाच्या बाब म्हणटा हो वेळ जावन आसा. I ask you, my friend, today is a day. If you do not know, my friend, you are really come in the kingdom of God. Come to today. Don't wait tomorrow. Tomorrow you will be die. Tonight might be a last day in your life, my friend. आज घडये तुझ्या जीवितान निमाणो दीस जायत. And if you do not know, my friend, come. देवान तुजो मोग केला. Come. आणि जेजू म्हणटा कितें स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरतलो जाल्यार कितें किंगडमान भितर सरतलो जाल्यार कितें जेजू म्हणलेलें आसा सोद. आणि तू कोणे मोगाच्या बाबांनी किंगडम सोदूंक जावपा ना तुज्या कन्यांनी तुका क्लू ना पण तू हंबल जाव जाल्यार तुका कळो जाल्यार तू पातकी म्हणून होली स्पिरीट विल हेल्प यू टू सीक दिस किंगडम. आणि जेजू कितें म्हणला रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हँड. इट्स नॉट ओन्ली दॅट वन. लिसन, in order to come to kingdom of God you need to be like a poor in spirit. एक भिकारी आमी पळयता भिकारी जाण आमी पळयता केन्ना ना जाल्यार तो बावडो भीक मागून आपलें पोट भरता. हुंयच्या मनशाच्या फुड्यान वयता तो हंबल जावन कित्याक तो आपूण भिकारी म्हूण जाणा गरीब म्हूण जाणा. And Jesus said exactly, if you want to come to kingdom of God, if you want to come to seek the kingdom of God, blessed are the poor in spirit. ताका कळोंक जाय आपूण poor सोम्या भिकारी सोम्या किंगडमान भितर सरक म्हज्या लागीं जायना. हे संवसाराच्या मॅटेरियल वस्तूंनी म्हाका बांदून दवरलो आसा भितरल्यान. प्लीज सोम्या जसो एक भुरगो तो जेजूच्या फुड्यान येयलो मोगाच्या बाबडो आनी जेजून सांगलें हें सगळें एक हंबल जा पुअर जा स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक पूण ताका घडोवना. जेजू म्हणटा blessed are the poor in the spirit, there is a kingdom of heaven. It's not only that one, my friend. In order to enter the kingdom of God, in order to seek the kingdom of God, every person, woman must be like a little child. धाकट्या भुरग्या परी जावपाक जाय म्हणलेलें आसा मोगाच्या बाबडो. Humbleness. Jesus said, verily I say unto you, except ye be converted and become as a little children, like a humility, humble, ye shall not enter the kingdom of heaven. I ask you, my friend. And Jesus उपरांत कितें म्हणटा? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Absolutely, my friend. I ask you, come today. ओ संसार चलता ते परी चलो नाका मोगाच्या बाबडो. संसार चलता ते परी चलो नाका. जेजू म्हणटा दोन रस्ते आसा, एक रुंद आनी वशीर. रुंदार वड्यान सबाल लोक चलता ताका हुस्को आसा कितें खातले कितें पितले पूण तो रस्तो खूंय वता म्हणटा जेजू इफेन्ना. पूण सर्गीचो रस्तो हार्ड आनी तो कितें डेली ब्रेड देव तुका प्रोवायड करतलो जेजू सांगता. हातून तूं राजी आसा येवपाक? Can you satisfy? Can you come? Can you follow this kingdom? See, my friend, I will tell you. Jenna tu deha ko okota mogacha babanda. God will teach you, my friend, how to walk. Paul sangta, I am satisfied. Makone asanoi ani na zaunoi haंव शिकला म्हणटा मोगाच्या बाबडो. सामीस म्हणटा प्रभू म्हणटा देवा म्हाका चड दिनाका.
चड दिवस जाल्यार म्हाका पदवी येतली, म्हाका थोडें दिनाका, थोडें आसता जाल्यार हांव चोरूंक लागतलो, म्हाजो दिसपडो म्हाका दी. आय विल टेल यू, तुका मोगाचें बाबंडो एकूच जाव हो ब्रेड जावन आसा. हो देव तुज्या जिवितांत नंबर 1 जावन दी. आणि जेन्ना देव तुज्या जिवितांत नंबर 1 जाता तेन्ना, when God become number 1 in your life, God is going to provide, my friend, every need. What the Apostle Paul said, God will supply all my need. I ask you, my friend, close your eyes. Close your eyes and I ask you, this God is going to provide you, my friend, but seek the kingdom. कित्यानी? Heavenly meat, my friend. स्वर्गीचे मीठ, स्वर्गीची नेसना, स्वर्गीचो उस्को, स्वर्गीचो उदक, हे तुझ्या जिवितांत नंबर 1 जाऊ दी. एका तुवें रात दीस प्रोश करून दी. Seek these things, my friend. Seek these things. Worry about these things, my friend, first. Rest everything earthly material, God is going to provide you. देव तुका प्रोवाइड करतले संसाराच्या वस्तू उपरांत. पण पयलें कितें? स्वर्गीचे. आनी स्वर्गीचे तुवें सोदूंक ना जाल्यार मोगाच्या बाबडो, आय विल टेल यू, जेजू कितें म्हणटा? आख्खो संवसार तुवें जोडलो, पूण तुजो आत्मा साल्वार जावन जाल्यार कित्याक उपता? माय फ्रेंड, आय विल टेल यू, your PhD, your D, कसली डिग्री आसा ती मोगाच्या बाबंडो, is zero, mogacha babondo. Once you close your eyes, doesn't matter what kind of D you have, PhD or D or C or B, does not matter to God. Once you close your eyes, will not take you heaven. But I will tell you today, Jesus, the Son of God, who came from heaven to earth and lived a perfect life and went to the cross and die for you and me on the cross in order to give you kingdom. And Jesus shed his blood and took the punishment, took the wrath of God, and he cried, my God, why thou hast forsaken me, O God? And he bowed and gave up his ghost and died, and Bible said buried, and God raised him from the dead. And if you come today, my friend, I will tell you, you will find real joy, real peace, real provision, real food in Jesus. Jesus, I want to say, John, I want to say, I will cry today. Come, give your life to Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Give glory to Jesus.